Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. ब्रदर एक मागण्या सुरू करतात की बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र नावी आमेन. मंगळा बापा या वर्षा वेळा पचवतो आम्ही तुका अर्घानीत आहोत. परत आयच्या दिसा तुवें आमकां या माध्यमा मुखांतर सांगात हाडलाय. तुझे उतार शिकोवंक आणि तुवें आमकां कितें पुरा करून दवरलाय आमच्या जिवितांत ते अनुभव करून या संवसारांत एक बरें जिवीत जिवंक तूं आशेताय. आयच्या दिसा तूं आमकां भावा भयणी मुखांतर उलयतना कितें तुवें आमकां करून दवरलाय ते सदाचें उगडापण दिवच्या पसोचो आनी कितें आमकां शिकयतात ते आमच्या जिवितांत पाळोवंक ती कृपाय तुवें आमकां दिवच्या पसोत अर्घां दिता. तेची जायती उगडापणां आयच्या दिसा तुवें पवित्र म्हणजे सक्तीन उगडापे करचे पसोत अर्घां दिता. अशें हर एकल्यानी सत स्वीकार करून तुझ्या नावाक महिमा दिवन मागता हांव. हे मागण्या करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात. आमेन. 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 Praise God. प्रेज गॉड. Praise God. आम्ही आता खंयच्या कालार जिवन आसा आणि खंयच्या वेळार जिवन आसा. संसारी रितीन खरेंच मासो काळ पूण आमकां कृपेचो काळ. आमकां कृपेचो काळ. वय प्रेज गॉड. नव्यांकी अनम्यूट केल्यार बरें आसलें म्हळ्यार तांकांय गुंतूनात. तांकांय थोडी तांची आन्सरां आसतली गुंतूना वणना पळया मागीर डाऊट आसा जाल्यार तांणी इसार प्रेज गॉड. ओके तरी आमकां कुरपाच्या पयले आमी कशें आसले. कुरपेच्या पयले आमी कशें आसले. कृपेच्या पयलीं आमी नियम शास्त्रां जियेताले. प्रेज नियम ते करी. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. वय आमी नियमाकाल जियेतले. आता नियमांत हांव कुरपेक येवंक कितें कारण म्हणून कारण जेजू क्रिस्तान केल्ल्या कामा वरवीं जेजूक सत मानल्या वरवीं वय क्रुसार केल्ल्या कामा वरवीं वय सरळ रितीन अशें सांगचें जाल्यार जेजू क्रिस्तान केल्ले वरवीं वय पूण नियम शास्त्राकाल आसल्यार खंयचोय मनीस तो देवाक मानवंक जायनासलो आनी देवाचें सांगातपण परतेक जोडूंक जायनासलें. वा एका रितीन सांगचें जाल्यार आमी संवसारी संगतेंत आनी देवाच्या विरोध केल्ल्या पातकांत वा देवाच्या विरोध आमी कितें आमी आसल्या थंय देवा थंय परतोवंक जायनासलें. पळय गे ब्रदर. वय 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 नियम शास्त्राकाल जियेल्यार आमकां गोत्ता नियमांत एक नियम मोडल्यार आमचे शिराप येतात. वय पुरा नियम आमकां पाळोवंक जायनात. पवित्र पुस्तकांत सांगता तातूंत कितें इल्लेशें आमी ते मोडल्यार सगळें पाळण 0.001 मोडल्यार आमी नियमशास्त्राच्या शिरापाकाल वेता. त्या खातीर आतां आमी नियमशास्त्र आतां ताचे उपरांत आमकां उपादेश दिले. वैगी नियमशास्त्राच्या कालारच आमकां उपादेश मोइजे मारिफात देवान दिले. पूण ते उपादेश कितें काम करताले आमच्या जिवितांत कालें करताले. उपादेश आमकां आमचे सूख दाखोवन दिताले. हे केल्यार सूख पाताक जाता वय पातकाच्या विशयांत लोकांक कळीत नासले ते सूख हे सूख म्हणून त्या देखून उपादेश. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. वय ते आमकां आमचे सूख कितें आमी खंय सुकता ते मात्र आमकां कळयता. पूण आमी देवा कडेन फाटीं संबंध जोडच्या विशयांत तें कळीत करना. वय तें खाली सांगता
तुवें अशें करूं नजो, तुवें तशें करूं नजो, तुवें सोरूं नजो, तुवें अशें कर यंत पैकी. पूण ताच्या उपरांत तो संबंध कशें जोडयत म्हणलें ते नियमशास्त्राकाल ना. त्या खातीरच आमकां आमी आतांय सबार जाणां आमी अशें केल्यार आमी देवाक मानवता, आमी तशें केल्यार आमी देवाक मानवता म्हणलें आमचें चिंतप आजुनूय आसा. त्या खातीर रोमन्स 3:28 काडया, तातूंत आमी पळया. Praise God. Praise Praise God. God. Praise God. 3:28. वाचतात गी, वाचूंक जाता गी ब्रदर? 28 वयलेत मग वर्स स्टार्टिंग. वय ते कित्याक नियमशास्त्र फरमायता ते केल्ले वरवीं न्हय, बगार भावार्था वरवींच मनीस नितीवंत जाता. प्रेज गॉड. देखून देव जो देवाचो मात्र देव म्हणुवे, प्रेज जो देव गॉड. नाही असलेल्यांचोय तो देव नाही वय, तो हेर जातीचोय देव. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ते म्हळ्यार तुम्ही ओके. कित्याक नियमशास्त्र फरमायता ते केल्ले वरवीं न्हय. आतां आमी नितीवंतपण म्हळ्यार कितें? आतां कोणाय की ब्रदर सोड न्हू, दुसरें कोणी आन्सर दितात की नितीवंतपण म्हळ्यार कितें म्हणून? प्रेज गॉड. Praise God. नितीवंतपण म्हळ्यार कितें म्हणून कोणाय की गुर्त आसा की? ओके, हांव तो सांगता. नितीवंतपण म्हळ्यार रायट स्टँड विथ गॉड. आमी देवा सवें जियोवचें जावन आसा. देव पवित्र, ताचे सांगातपणांत आमी जियेचे जाल्यार आमी त्या प्रमाणे जियेचे पडटा. त्या खातीर रायट स्टँड विथ गॉड म्हणटात. ते आमकां आमी नियमां पाळिल्ल्यान न्हय, आमी कितेंय आमचे तावन कितेंय केल्ल्यान न्हय, आमी आमकां तें जिजून तें आमकां करून दिलां. ब्रदर तुमचो एको सुरू जालो. एको येता गी? वय. ओके, आतां एको येता गी ब्रदर? ना न्ही? प्रेज आसा गी? उलया. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज ओके. गॉड. Praise God. ओके. त्या खातीर म्हणटा, कित्याक नियमशास्त्र फरमायता तें केल्ले वरवीं न्हय, बगार भावार्था वरवींच मनीस नितीवंत जाता. त्या देखून भावार्थ म्हळ्यार आमकां व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा. त्या खातीर आमी आमचें फावंडेशन आमी भावार्था वयर आमी दवरल्यार आमकां मस्त इजी जाता देवाचें सांगातपण आमी जोडूंक. आतां आमी गलेशियन्स 5:4 काडया, पळया नियमशास्त्रा वरवीं. गलेशियन्स 5:4. हांव तूं वाचता ब्रदर. ओके. नियमशास्त्रा वरवीं नितीवंत जावंक फुडें सरतलीं तुमी क्रिस्त तावन विंगड जाल्यात
ताच्या कुरपेदेने होगडावंक पावल्यात. पळया, हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. सांत पावलो गलतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा, नियमशास्त्र तुम्ही पाळण, नीतिवंत. आम्ही नियमशास्त्र ते केलें आणि हे केलें आणि प्रेज गॉड, Praise God. आम्ही केल्ल्या कार्यावरवी वा आम्ही प्रेज गॉड आवाज त्या खातीर नितीवंत जावंक फुडें सरतली तुमी क्रिस्तांतावन विंगड जाल्यात म्हणटात. आमच्या बळान वा नियमशास्त्राद्वारे आमी नितीवंतपण जोडूंक आमी वेताव जाल्यार आमी क्रिस्तांतावन विंगड जाल्या म्हणटा. त्या खातीर क्रिस्त जेजू आसोन मात्र आमी नितीवंतपण जोडूंक जाता. ताचे कुरपेदेने आमी होगडावंक पावता. केदाळा आमी नियमशास्त्रांतावन नितीवंतपण जोडूंक फुडें सरतली. त्या खातीर आमी कितें जिजून केलां तें आमी भावार्थान सतमानूंक आसा. केदाळा म्हणसर आमी तें सतमानिना आणि आमी तें आमच्या जिवनांत आमी करन आमचे चिंताप आमी चेंज करना. केदाळा म्हणसर आमी नियमशास्त्रा कालत आसता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ऐकता की ब्रदर समा? ऐकत. प्रेज गॉड. ओके, आमी एफिशियन्स 2:80 काडया. ताचे वयर तांतूय तशेंच आसा. एफिशियन्स 2:8. ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवून लाभल्या जाल्यार ताच्या दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणे जाल्ल्यान तुमच्या वावणटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. हातूंत आनीकय आमकां क्लियरिटी मेळटा. आमचें काम सोम्यान केल्ल्या कार्या वयर विश्वास दवरचें. तेदाळा आमकां आमी हर एका बंदडेंतावन आमी भायर येता. म्हळ्यार सोडवण म्हळ्यार आमकां तशेंच वैगी सोडवण म्हळ्यार आमकां हर एका संगतींत सोडवण. आमी काली सोडवण म्हळ्यार आमी काले चिंचे म्हळ्यार सोडवण म्हळ्यार आमी मेल्या उपरांत आमी देवासर शिनवेचे सोडवण म्हणून पातकातावन सुटका, पातकातावन नितळ जावन आमी देवासर शिनेचे अशें आमचें चिंताप जावन आसलें. पूण आमकां सोडवण म्हळ्यार हांगाच आमकां बक्षी जावन आसा. हांगा तावन केदाळ हांव सोम्याक ताचेर विश्वास दवरता, सोम्या वयर, आनी सोम्यान केल्ल्या कार्या वयर हांव भावार्थान मानून घेता. तेदाळा म्हाका सोडवण मेळटा. त्या खातीर हांवें तें केलें, हांवें मागलें, हांवें दंडवण्यो केल्यो, हांवें तशें केलें, हांवें अशें केलें म्हणून म्हजेंत हांव सांगून म्हाका बरेंपण मेळ्ळें म्हणून हांव सांगता जाल्यार ती व्हडली सूख अभिप्राय. त्या खातीर देवाचें उतर क्लियर म्हणटा, ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवून लाभल्या जाल्यार
ताचे दयेन जाल्लें काम तें, ताची दया ती, तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावटीचो फळ म्हणून तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो. त्या खातीर हांवें मागलें, म्हाका मेळ्ळें, हांवें तें केलें, म्हाका तें मेळ्ळें, हांव आनी कितें केलें आनी म्हाका मेळ्ळें, हें सादच ना. आमचें रिलेशनशीप कशें आसा जेजू थंय, देवा थंय, आनी पवित्र आत्म्याचें सांगातपण कशें आसा, त्या वरवीं आमकां आमी सोडवून लाभिल्ल्या मनशांक बरी जियोंक जाता. केदाळा म्हणसर आमी तें सत मानिना, नाजाल्यार जेजून केल्लें कार्य आमी मानून घेना, तेदोळच थंय आमचे थंय बदलावण येवंक साधना. त्या खातीर आमी नियमशास्त्रकाल आसल्या मनशांनी आमी जेजून केल्लें कार्य आमी सत मानून केदाळा आमचें चिंताप आमी बदलिता आनी जेजून आमचे खातीर केलां आनी म्हाका ताणें हर एका बंदडेतावन, हर एका संकटेतावन, खोट्यापणांतावन, पिडेतावन आनी कितेंय खंयचे देवाच्या आशिर्वादाच्या विरोध आसल्या संकटेतावन, ते आशिर्वाद आमकां मेळनातले बरी आसल्या संकटेतावन आमकां आशिर्वाद जोडचे मनीस आमकां करून दिले. त्या खातीर आमी कोणेय आमची बाडाई उलोवंक नजो. आमी कितेंच न्हय, कित्याक म्हळ्यार आमी हर एका संकटेंत आमी देवाच्या सांगातपणांत आसल्यार आमी थोडे पोटी सुकता. पूण आमी केदाळा आमी देवाच्या सांगातपणांत आसता, नितीवंतपण जोडिल्ले आमी मनीस जाता, पूण तेदाळा आमकां आमचे थंय आसलो पवित्र आत्मो आमकां त्या संकटेतावन निवरावंक वा आमकां आड करूंक, थंय तावन आमकां फाटीं हाडूंक तो आमकां मजत करता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. Praise God. जेम्स 2 घालया 2:14. Wait, check up. 14. म्हज्या भावा भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंतया, पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता. तसलो भावार्थ ताका बचाव करूंक शकतलो गे. त्या खातीर आमी भावार्थी आमकां आमी जल्मातावन म्हळ्यार आमकां जल्माल्ल्या ल्हान 40 दिसांनी आमकां बॅप्टिजम बौतिजम दिला आनी त्या बौतिजमा वरवीं आमी क्रिस्तांवपण जोडलें. पूण आमी त्या क्रिस्तांवपणांत आमी खरेपणी जियेल्यांगी. क्रिस्तांवपण म्हणलें कितें म्हणलें आमकां गोत्तू जालांगी. हें सवाल आमकां मतींत उदेता. केदाळा आमी भावार्थाची शिकोवन वा जेजून कितें केलें संवसारांत ताचे विशयांत आमी केदाळा जाणा जाता. तेदाळा आमकां भावार्थी मनीस ताणें कितें करीचें म्हणलें आमकां कळटा. त्या खातीर हांगा बरयलां, म्हज्या भावा भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंतया, पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता. तें
आमकां भावार्थी म्हणून एक टॅग दिल्ले, एक आमकां एक बिल्लो दिल्लो, तो आमकां कित्याक उपकारता म्हूण विचारता. कित्याक म्हळ्यार हर एका भावार्थी मनशां थंय भावार्थी करण्यो येतात. त्या खातीर हर एक करणी देवाच्या बासावण्याक लागू जाल्ली करणी भावार्थी मनशाची जाता. केदाळा तो मनीस त्या करण्यातावन पयस वेता, वा संवसाराच्या संगतेंत तो बुडोवन आसा, वा संवसारांत चलच्या हेर मनशां बरी तो आपलें जिवीत तशेंच करता. तो ताका क्रिस्ताची वळख मेळोवनी ताका कितेंच फायदो ना, कित्याक म्हळ्यार तो प्रत्येक नियमशास्त्राखालच वेता. त्या खातीर आमकां भावार्थी मनशांक आमच्यो करण्यो मात्र आमकां सर्टिफिकेशन आमच्यो करण्यो देवाच्या बसवण्या प्रमाणे आसा जाल्यार मात्र ते आमकां भावार्थी मनीस म्हणूंक जाता. आनी आमी केल्ल्या त्या करण्या वरवीं आमचो पेलोय पळोवन हाचे कडेन कशी ही बदलावण आयली, वा वो कितें चेंज जालो, वा कितें अशें जालो म्हणून चिंतूंक आनी तांकांय तें उलोवंक, वा आमच्या कडेन तें डिस्कस करूंक तांकां तें आपोवणें मेळटा. कित्याक म्हळ्यार आमकां जावंक पुरो आतां सबार लोकांक आमी थोडे फावटी मिनिस्ट्री करूंक वेता, त्या मनशांक ते सगळे सांगतात, म्हजे कडेन इतलीं देवाचीं उतरां आसात, हांव पयलेंतावन क्रिस्तांव, हांव हर एका हाका वेता, मिसाक वेता, कुमसार जाता, रेतेरेंक वेता, आनी भक्तींक कार्यांक वेता, हर एक हांव करता. त्या खातीर म्हाका कांय गरज म्हणून बगाना म्हणून म्हणटात थोडे. पूण केदाळा ताका देवाच्या उतराची समा समजोनी मेळटा. आमी तशेंच आसलें पयलें. आमी कोणेय देवाचें उतर दितना आमी क्रिस्तांव न्ही, आमकां गुत्त आसा न्ही, आमगेर घरा वांजेल वाचतात सदांय सांजेर, सकाळीं वाचतात, आमी मागणें म्हणटा, अशें आमचें चिंतप आसलें पयलें. केदाळा आमकां स्वताची वळख जाली, देवाच्या उतरांची समजणी आयली, आनी आमचे थंय पवित्रात्म्याद्वारी थोडी अलौकीक कामां जालीं. केदाळा कळ्ळें आमी जेजूच्या सांगातपणांत जियेवन आसाव. येदोळ मुसर आमी सारिल्ली जिणी ती सांगातपणान नातल्ल्यान आमकां तें अलौकीक रितीन रिजल्ट हाडूंक सकून. केदाळा आमचें जिवीत बदल्लें. केदाळा आमकां तें कळ्ळें आमचे थंय बदलावण जाल्या. स्वता वरवीं आमचे थंय ती बदलावण जाल्या म्हणून. त्या खातीर आमकां देवाचें उतर सांगता, सत आमकां सुडका दिता म्हणून. आमी तेदळ मुसरी आमी पयलें देवाचें उतर सत जाणा जावच्या पयलें आमी पुरथ्या रितीन बंदडेंत आसल्या. त्या खातीर आमकां देवाचो मोग अनुभव करूंक जावना. देवाची अलौकीक बेसांवां अनुभव करूंक जावना. आनी कितेंच देवा तावन आमकां तें मेळ्ळां म्हणूंक जायना. त्या खातीर आमी केदाळा देवाच्या उतरांच्या समजणेंत येता. केदाळा आमचे थंय ती अलौकीक कार्यां जातात. सत केदाळा जाणा जाता केदाळा आमकां सुडका मेळटा.
14 15 कल्पना 15 17 बावर्तची गजाली तशीच म्हणता. बावर्ता सोवे बोऱ्यो करण्यो असल्याशिवाय तो बावर्त जीव नतलो म्हणता हांगा देवाचे उतर. त्या खातीर आमच्यो करण्यो समानांत आमी बावार्थी म्हणटा. आमकां हर एक जानवाय आसा म्हणटा आमी, पूण आमची भावार्थ म्हणजे जाल्यार आमचे थंय त्यो करण्यो ना जाल्यार देवाच्या उतरांक ताळ पडच्यो करण्यो आमचे थंय ना जाल्यार ताका भावार्थ आसा म्हणूंक जायना. त्या खातीर म्हणटा हांगा भावार्था सोवे बऱ्यो करण्यो असल्या शिवाय तो भावार्थ जीवनातलो म्हणयत. त्या खातीर आमच्यो करण्यो वरवीं हेरांक कळटा आनी आमच्या करण्या वरवीं आमकां देवा थंय आसा आमी नितीवंतपण जोडुल्लीं मनशां म्हणून आमकां खात्री जाता. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज गॉड. Praise God. 18 काडया आमी. तरी पूण कोणीय एक मनीस म्हणूंक पुरो एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात. त्या मनशाक म्हजी जाप म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करतां. पूण तूं कसल्योच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका भावार्थ आसा म्हूण रुजू करून दाखय. त्या खातीर हर एक मनीस सांगता म्हळ्यार आमी सडा वता केदळ ल्हान आसतनाच आमी पवित्र स्नान काण गेला आनी आमी हर एक आमकां कितें करूंक आसा आमच्या पवित्र सभे प्रमाणे ते आमी करता. त्या देखून आमी कितें चिंतता म्हळ्यार आमी भावार्थी. कित्याक म्हळ्यार आमचो भावार्थच कितें म्हणून आमकां गोत्तू ना. त्या खातीर भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणून तूं गोत्तू नासतना आमी चिंता आमी बॅप्टिजम काण गेल्ले आनी कितें आमी कार्य करता आमच्या हाचे प्रमाणे रिती रिवाजा प्रमाणे त्यो केल्ले कुडले आमी भावार्थी आनी आमी देवाची भुरगीं हें आमी चिंतलां. त्या खातीर हांगा म्हणटा तरी पूण कोणेय एक मनीस म्हणूंक पुरो एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात. पळय दो मनीस दुसरो एक भावार्थ आसा म्हणटा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात. त्या मनशाक म्हजी जाप म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करतां. पूण तूं कसलोच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका भावार्थ आसा म्हूण रुजू करून दाखय म्हणटा. तो 100% सांगता बऱ्यो करण्यो करीचे जाल्यार त्या मनशाक भावार्थ व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणून. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज गॉड. Praise God. तशेंच थेसलोनिया 1:3 तशें सांगता. वय 1:3 1 थेसलोनिया 1:3 हांगा तशेंच म्हणटा तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत मोगान बरोवन तुमी काडटात ती वावट आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर तुमी दवरलेलो तीर बरवसो हें सगळें आमच्या देवा आनी बापा उजेर आमी सदांच उगडासाक हाडटा म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हर एक संगतींत आतां हांगा कितलेय आमी सुमार स्क्रिप्चर आमी हें केल्यार तातूंत भावार्थ म्हणलें तें आमकां दिसून येता. त्या खातीर आमची जिणींत
भावार्था वयर बांदून हाडीचे. भावार्थ आमचो कार्यान दाखयना जाल्यार त्या मनशाक भावार्थी म्हणूंक तू जायना म्हणून हांगाय म्हणटा. तुमचो भावार्थ तुम्ही कार्यान दाखोवची रीत मोगान बरो म्हणटा. भावार्थ आसलो मनीस मोगय इन्क्लूड करता. कित्याक म्हळ्यार जेजून दिल्ले आमकां 2 ते उपादेश आसात ते मोगा वयरच बांदून हाडले. सो त्या खातीर भावार्थी मनीस मोगान ऑपरेट करता केदाळे. मोगान बरो न्हू, तुम्ही काडतात ती वावंट आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर तुम्ही दवरलेलो तीर बरवसो. आतां काल आमकां बरवसो भावार्थ आनी मोग ह्या तिनी विशयांत रेखा सिस्टरान मस्त डीप ताचें एक्सप्लेनेशन दिलां. सो त्या खातीर आमकां बरवसो भावार्थाक वेची एक वाट. सो त्या खातीर आमकां बरवसोय आमचे कडेन आसूंक जायचे. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आता आमी बॉर्न अगेन कोंकणीन काले म्हणटात नवे नवी रचना. वय प्रेज गॉड. आता कशी जाता आमी नवी रचना? हांगा ब्रदर पिटराक गोत्त आसा, दुसऱ्यांनी सांगितले. आमी बावतिस्म कान गेल्ले वरवीं नवी रचना वैगी. प्रेज गॉड. कोणी प्रेज गॉड. पळय आमी देवाच्या उतरांत आमी या आमी कशें नवी रचना जाता म्हणून 1 Peter 1:23 काडया. कारण ससनाक जियेतल्या आनी बाळतेल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कसो पुनर्जल्म लाभला आमकां? देवाच्या उतरा मारिफात. देवाच्या उतरा मारिफात. प्रेज गॉड. देवाचे उतर हांगा क्लियर म्हणटा. म्हळ्यार आमी पयल्यान चिंतलें पवित्र स्नान कान गेल्ले वरवीं आमी नवी रचना जाता म्हणून. आमचे मेळ्ळें पुरा धुवन वेता, आमच्या सैमाचें पाताक धुवन वेता आनी आमी नवी आमी भावार्थी मनीस जाल्या म्हणून अशें आसलें आमचें चिंतप. वय गे ब्रदर पयलें. वय 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 त्या खातीर पूण हांगा देवाचें उतर कशें म्हणटा? ससनाक जियेतल्या आनी बाळतेल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला. आनी हो जल्म विनाशी मनशांतावन न्हय, बगार अविनाशी देवातावन आमकां मेळ्ळा म्हणून. त्या खातीर खंयचेय एक नासवणेच्या संकेतावन न्हय. हो जल्म विनाशी मनशांतावन न्हय. विनाशी म्हळ्यार ताका अंत आसा म्हणून अर्थ. पूण अविनाशी म्हळ्यार ताका अंत ना. देवाक अंत ना. आदी आसलो, आतां आसा आनी मुखारी आसतलो. हे आमची देवातय आमचो आसलो वय एक भावार्थांत आमी समजून घेवचें. त्या खातीर अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा म्हणटा. त्या खातीर आमकां कितेंय आमी आदल्या काळार कालें जातलें आमच्या पातकाक पोरण्या सोल्ल्यांत आमी वाचता आमच्या पातका खातीर आमी बली भेटयतल्या आमचे पुर्वज. आनी ते तांतूं कितें ते समजताले म्हळ्यार ती बली केदाळा भेटयली त्या रक्ता वरवीं आमची पातकां नितळ जावन
गेली म्हणून. पूण हांगा जिजूनच आमची पातकां ताणें संपूर्ण पुसून काडल्या. त्या खातीर हांगा आमी केदाळा देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचे ते उतर आमी सत मानता, उतरा प्रमाणे आमी कार्य करता, उतरा प्रमाणे आमी जियेता. केदाळा आमकां हें मेळ्ळां म्हणून आमकां खात्री जाता. त्या खातीर कारण ससनाक जियेतल्या आनी बळतल्या देवाच्या उतरा मारिफात आमकां पुनर्जल्म लाभला. हो जल्म विनाशी मनशांतावन न्हय, अविनाशी देवातावन. पळया, मनशांतावनूच न्हय. कित्याक देवाचें प्लॅन आसलें, कितेंय केल्यार ह्या मनशांक म्हाका सोडोवंक जायना. तांणी कितेंय केल्यार ते परत्यान आनी परत्यान त्याच हातू वेतात, पत्का सैमांत वेतात. त्या खातीर म्हजेच हांवच देवच संवसाराक मनीस जावन आयलो आनी आमचे खातीर ताणें ताचीच बली भेटयली. ताणेंच आमकां ओपून दिलो. ताचे वरवीं आमी आतां ससनाक जियेतल्या आनी बळतल्या देवाच्या उतरा मारिफात. कित्याक म्हळ्यार जेजू पयलें आतां जुवांवच्या वांजेलांत पळोवचें जाल्यार वेळा काळा पुर्वी सोबदो आसलो, सोबदो देवा सोय आसलो, सोबदो देव जावन आसलो आनी सोबदो मनीस जालो म्हणून आसा. त्या खातीर देवूच आमचे खातीर आयलो. त्या खातीर देवान हें कार्य केल्ल्या निमती आमकां ताणें संपूर्ण बंदडेतावन सोडयलें आनी ससनाक जियोवच्या मनशां बरी आमकां केलें. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. Praise God. Galatians 3:1 काडया. बूद नतल्या गलतगरांनो, तुमकां कोणें बुलयलें? कित्याक म्हळ्यार हांगा कित्याक सांगता म्हळ्यार गलतगरांक शुभ वार्ता मेळिल्ली. पयली शुभ वार्ता मेळिल्ली, ताच्या उपरांत प्रत्येक ते नियमशास्त्राक काल वचोंक सुरू केलें. त्या खातीर सांत पावल हांगा म्हणटा, बूद नतल्या गलतगरांनो, तुमकां कोणें बुलयलें म्हूण विचारता. कुर्सयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक तुमच्या दोळ्या मुखार रूप चित्र आयिल्लो न्हय म्हूण. त्या खातीर जेजू क्रिस्ताक थंय जेजू क्रिस्ताच्या मरण तांणी शुभ वार्तेंत तांणी रूप चित्र आयिल्लें चित्रान दिल्लें जावन आसा सांत पावलान. त्या खातीर बारी बेजारायन सांत पावल म्हणटा, बूद नतल्या गलतगरांनो, तुमकां कोणें बुलयलें? कित्याक म्हळ्यार एंत वडोल हांवें सांगलें, आमी केदाळा जेजू नियमशास्त्रा काल आमी जियोंक वेता. केदाळा आमी नियमशास्त्रा काल जियेता, आमी प्रत्येक नियमशास्त्राच्या शिरापा वेता. केदाळा जेजून कितें संवसारांत येवन तें कार्य केलां, त्या कार्याक अर्थ नतले बरी करून सोडता. आमी जेजून केल्लें कार्य आमी तें एक पावटी आमी खंय शिकोवन मेळटा आमी काण घेता, पूण मागीर आमच्या जिणेंत तें आमी कंटिन्यू काण घेना. त्या खातीर आमी थोडे पावटी कालें करता. आमी वर्साक वर्स तें आमी सेलेब्रेशन करता आनी प्रत्येक आमी तें आमी करनासता. जेजू एकच पावटी मेलो आनी तो प्रत्येक मरना.
ताणे एकच पोटी ताची बली भेटयली आमचे खातीर आणि प्रत्येक ते करिना. त्या खातीर आता जिजून हर एक आमचे खातीर कर्ण दिला ते आम्ही मानून घेऊंक आसा. ते मानून घेन असताना आम्ही प्रत्येक तशेंत जियेता म्हळ्यार तो जिजूक पातयेल्लो मनीसच न्हय. आणि आम्ही कोणी सांगला जाल्यार हांव तें करता, हांव हें करता आणि हांव तें केल्ल्यान हांव कितें नियमां पाळटां तातूंत हांव समा आसा. म्हाका जाणवाय आसा हांवें बावार्थी मनीस, हांवें असो क्रिस्तांव मनीस म्हणून म्हाकाच हांव सांगता जाल्यार ताका कितेंच गुत्तुना म्हणून अर्थ. त्या खातीरच सांत पाऊल सांगता बूद नतले गलतकारांनो, तुमकां कोणें बुलयलें जिजू विशयन प्रत्येक थंय पाड शिकोवन जिजूच्या विरोध शिकोवन गेली. त्या खातीर मनीस चेंज जाले. अशेंच आमचे थंय जाता. आमी केदाळ सत जाणा जाता आणि थोड्या दिसांनी आमकां कोणें आनी एकल्यान सांगल्यार आमी तशेंच फाटीं वेता. जाता की ना आमच्या जिणेंत? जाता. प्रेज गॉड. कित्याक म्हळ्यार आमी दोळ्यांक दिसचे संगती वयर आमी आमचें गमान दिता. तशें केल्यार समा आसतलें, हांवें तें कार्य केल्यार समा आसतलें. पूण आमी हें पळयना देवाचें उतर कितें सांगता आनी देव जिजू क्रिस्तान म्हजे खातीर कितें केलां तें हांव सत मानिना आनी तें सत मानून कंटिन्युअस ताचे वयर म्हजें जिवीत हांव म्हजें चिंता बदलून म्हजें जिवीत बदलना. त्या खातीर हांव दंडळटां. केदाळा म्हणसर म्हजें जिवीत तें चिंतप हांवें म्हज्या मतीन दवरून म्हजें जिवीत बदलना. केदाळा म्हणसर हांव प्रत्येक हांव पडोनूच आसता. आमच्या जिवितांत आमकां केदाळ सताची शिकवण मेळ्ळी तेदाळ तावन आमी फाटीं पळोवना. कित्याक म्हळ्यार आमकां तें टच जालें. हें टिचींग हें आनी कितें देवाच्या उतरांत आसा तें आमकां गुर्तूनातलें पयलें. आमी कितें करतल्या आनी कोण कितें करतलें तें पळोवन आमी करतल्या. त्या खातीर आमचें जिवीत दुसऱ्यांनी केल्लें पळोवन आमी आमचें जिवीत तशेंच करतल्या. पूण जिजून केल्ल्या कार्याचेर आमचें जिवीत हें गमान नातलें. आमची दिश्ट जिजून केल्ल्या कार्या वयर नातली. जिजून कितें करून दवरलां तें आमकां गुर्तूनातलें. जिजून म्हजे पासत कितें केलां म्हणून हांव समजूंक शकूनातलो. त्या खातीर आमी पयलें आमचो लायफी अशेंच आमी दुसऱ्या बरी जियेल्या. त्या खातीर आमी आतां कोणाकी कितें देवाचें उतर कोणाकी दिवंक जाता. खंय मेळ्ळ्यार कितें कालें एक चान्स मेळटना आमी वचून तें देवाचें उतर आमी दिवन ताका सत जाणां करची आमची हर एकल्याची जबाबदारी आसा. त्या खातीर आमकां हांगा गलातकारांक सांगले बरी बूद नातल्या गलातकारांनो, आमी तशेंच फाटीं गेल्यार आमकां तीच बूद नातल्या नांवान सांगता तेदाळा बूद नातल्या मनशां म्हणून. हांवें तशेंच फाटीं गेल्यार हांवें बूद नातलो मनीस जाल्ले बरी जाता. इतलें आमकां जिजून कर्ण दिवन हर एक म्हजे खातीर जिजून सोंसलां. तर हांव खाली एक म्हज्या दोळ्यांच्या दिश्टीन मात्र हांव पळयतां आनी हांव तें सेलेब्रेशना प्रमाणे वेतां जाल्यार तें कांयच आमचे थंय बदलावण हाडूंक जायना. त्या खातीर आमी पश्चाताप पावचे आनी पश्चाताप म्हळ्यार आमी रडोन बसचे न्हय वा आमी दूख भोगची न्हय. संवसारी रितीन पश्चाताप म्हळ्यार तशेंच आसा. केदाळ पश्चाताप म्हळ्यार आमचें चिंताप बदलोवचें जावन आसा. त्या खातीर आमचें पश्चाताप जावन आमी केदाळ आमी नवी जिणी
आराम करता देवाच्या उतराप्रमाणे आम्ही केदळा आम्ही आमचे जीवित आराम करता तेदळच आम्ही बॉर्न अगेन जाता आमकां तेदळा आमकां पुनर्जल्म लभता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. Praise God. रोमन्स 2:14 कडे नियमशास्त्राविने असलेलो हेर लोक आपल्या सैमाच्या उजवाडान नियमशास्त्रान फरमायल्ल्या कायदे पाळताना ते नियमशास्त्राविने आसात तरी आपुणूच आपणाक नियमशास्त्र जावंक पावतात. नियमशास्त्रा विने असलेलो म्हळ्यार तो नियमशास्त्रही पाळिना. हेर लोक आपल्या सैमाच्या उजवाडान नियमशास्त्रान फरमायल्ले कायदे पाळताना ते नियमशास्त्राविने आसात तरी आपुणूच आपणाक नियमशास्त्र जावंक पावतात. कित्याक म्हळ्यार हांगा कित्याक अशें सांगता म्हळ्यार नियमशास्त्री पाळिना आनी आपणाक कितें ती सामा म्हूण दिसता तें करता आनी आपणाचेंच नियमशास्त्र करता. आनी नियमशास्त्र कितें फरमायता ते आपल्या काळजांनी बरोवन आसा म्हणून आपल्या साली वरवीं ते रुजू करतात. तांची मतीची फैसलावादी प्रतिवादी थोडे फावटी तांचेर सूख म्हणटात, थोडे फावटी तांची पक्षा घेतात. अशें तांचीच अंतस्करणां तांकां साक्ष. ते नंबर्स दिसना. ओके. त्या खातीर आमी नियमशास्त्र पाळिना आमकां गोत्तुना. म्हळ्यार नियमशास्त्र पयले नियमशास्त्र आतां कुरपेचो काळ आमकां जिजून आमकां ताणें केल्ल्या कुर्साच्या कार्या वरवीं ताणें म्हजे खातीर कितें केलां म्हणून ताचे उपरांत आमी कुरपेच्या काळार आसा. सो आमी नियमशास्त्राक प्रत्येक फाटी वेता जाल्यार आमी तांतूं आमी बचावी जोडूंक बिलकूल जायना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. Praise God. आतां आमकां कशी कृपा मेळटा. जॉन 1:16 घालया. ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कृपा लाभल्या. प्रेज गॉड, Praise प्रेज God. गॉड. Praise आतां God. आमकां कृपा कशी लाभल्या. कोणाचे परिपूर्णते वरवीं. आमी Jesus. पाळिल्ल्या नियमा वरवीं आमी केल्ल्या कार्या वरवीं कोणाचे परिपूर्णते वरवीं. जिजून केल्ल्या कामावर. जिजून केल्ल्या कामा वरवीं जिजूचे परिपूर्णते. कित्याक म्हळ्यार तो परिपूर्ण कित्याक म्हळ्यार तो पातका विने तो आयलो आनी पातकाचे कत नातल्याक ताका पाता केलो. त्या खातीर ताणें सर्वांची आमची पातकां ताणें वोवोन काडगेली आनी ती कुर्सार किळावन नास केली. त्या खातीर तो परिपूर्ण. त्या खातीर पयलें बली भेटयतना आईब नातली म्हणून खंयचेय आतां बकऱ्याची आनी खंयचीय बली भेटयतना आईब नातली म्हणून एक शब्द आसता तातूंत. सो त्या खातीर हांगा जिजूक खंयचेय पाताक नातलें
आणि कितेंच वायट ताचे थंय नातल्ले आणि संवसारी सैमासो तो नैन्स आसलो कित्याक ताका पयलेंच गोत्त आसलें हांवें संवसारांत वचून हांवें देवाची खुशी करूंक आसा म्हूण त्या खातीर तो देवाच्या कुशेक संपूर्ण विधेय जावन ताणें आमचे खातीर आमचे वयर आशिल्ल्या मोगा खातीर ताणें ताकाच भेटोवन दिलो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज ब्रदर गॉड. काय ऍड करूंक आगी ब्रदर तुमकां कोणाक काय विचारूंक आसा की सारा ब्रदर? कोणाक काय म्हणी ह्याच्या विशयान उलोवंक आगी या विचारूंक आगी सवाल आसा ती विचार येता आता या तुमकां काय सांगूंक आसल्यार प्रेज गॉड कोणाक उलोवंक जाय हात वयर घाला. प्रेज हँड. आतां आमकां सोडवण कशी मेळटा एक सांगता हांव आतां एक स्क्रिप्चर काडया रोमन 10:8. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयल्लो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. गॉड. तरी आमी सक्कडी सोडवण मेळ्ळली म्हूण सांगी सोडवण आमी अनुभव केल्ली म्हूण सांगी आमी करते आसांगी जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार परगट उसारशें म्हळ्यार काय परगट उसारचें म्हळ्यार कितें आमी केदाळा आमी दुसऱ्यांक ही शुभ वार्ता वांटाव ते दाळा आमी परगट उसारता आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार केदाळा हांव काळजान सतमानता म्हज्या बऱ्याक हांव केदाळ सतमानचें म्हळ्यार कितें खंयचो संदेश आमी आयकता तो आमी कार्यागात घालचो जावन आसा सतमानचें. आतां आमी खंयचो संदेश आयकलो जेजूस सोमी ताका मेल्ल्यांत तो म्हजे खातीर मेलो आनी ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो हे आमी सत मानता आनी हे आमी आमचे थंय आमी कार्यागात घालता आनी आमी हेरांक आमी हे सांगता जाल्यार म्हाका सोडवण मेळटा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. समांगी ब्रदर काय आसा की ऍड करूंक तुमकां? प्रेज गॉड. म्हाका एक हे आसलें आमचे काय म्हणटा नवे जल्म जेजूक तोंडार उसारल्या वरी देवाच्या उतरा वरवीं जाता. रोमन्स 6:3 काय बरयला रोमन्स 6:3 वय क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें हें तुमी नेनांत गी. आमी पातकी सैमाक मरोन आमी क्रिस्त सोवे एकवटता
आमचे जिवंतपण क्रिस्ता सोबे जाला. म्हळ्यार तूं बरयलें क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेलचे गाजरांनी पवित्र स्थान घेतले. वय कवळताच्या मरणान तुम्ही एकवट जावचे खातीर आम्ही स्थान घेतले हे तुम्ही नेणात क्वेश्चन आसा. वय हे तुम्ही नेनात घे म्हणून म्हळ्यार आसा. आम्ही आमचो उद्देश काय आसलो थंय मुखलें आसा तांतूंत कितें आसा पळया. तशें आसता बापाच्या महिमे बरी सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आम्ही नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्ता सोबे नके पिल्यात आणि ताच्या मरणांत वांटेली केल्यात. हांगा दिलो करेक्ट. कित्याक म्हळ्यार आमी ताचे सांगात आमचे पोरणे सैम मरता वय आमचे पोरणे सैम मरता. आमचे आमी तेंत आमी मरत केदाळा आमी आमचे पोरणे सैम आमी पातकी सैम आमी केदाळा मरता तेदाळा आमी देवाच्या उतराद्वारी आमी बॉर्न अगेन जाता. आमी ते त्या वेळार आमकां गोत आसना आमी ल्हान आसता त्या वेळार आमकां गोत्तू ना ब्रदर. कित्याक म्हळ्यार आमकां ल्हान आसतना ते बॅप्टिझम आतां थोडी बैल्या गांवांत हांवें पळयलां ते ल्हान भुरग्यांक बॅप्टिझम दिना. तांकां व्हड जाल्या उपरांत तांकां शिकोवन थोडी दिवन ताचे उपरांत तांणी बॅप्टिझम कान घेवचें. आमकां हांगा आनी पुरा ल्हान आसतना ते बॅप्टिझम आमकां इगर्ज मातेचो सांदो करून कान घेतात. त्या खातीर आमकां ती समजोनी आमकां मागीर जाल्यार मेळोना. कित्याक म्हळ्यार आमकां हातूं पयलो कुंभार आमी कान घेता तेदाळा आमकां अशी सालती मागणी बुकांतले आमकां शिकप मेळटा. पूण आमकां देवाच्या उतराची त्या वेळार आमकां समजोन येना. आनी आमकां ती क्रिस्माच्या टायमार एक्चुअली ती तिरवणेच्या टायमार आमकां येयची ती. पूण तांतूय तेदाळा येना न्ही ब्रदर. म्हाका उडास येना काल जुतोन केल्ली म्हणून. करेक्ट त्या खातीर अंडरस्टँडिंग मेळ्ळ्या प्रमाण कळटा. वय म्हळ्यार त्या टायमार आमची समजोनी तितली कान घेवची तितली समजोनी नातल्ली आमकां. आमकां एक बायपाटा करूंक आहलें. आमी तितले चीत दिवना हांवें जेंचे तितले गमा दिना देवाच्या उतराक त्या वेळार. वय गमान दिवंक म्हळ्यार आमकां त्या विशयान माहितूच ना ब्रदर. त्या खातीर तशें म्हणून चिंता. करेक्ट म्हळ्यार आमच्या मतीर अशें आहा भुरगे जल्मले ताका साळेचे पवित्रस्थान दिवचे काल्याक दिवचे गोत्तू ना पवित्रस्थान. वय आमच्या मतीर देता भुरगे जल्मला ना ताका बपतिस्मा दिवंक आसा ते मात वय एक मनीस ह्या संवसाराक जल्मून येताना पातकी जावन जल्मून येता. वय ताचे सैम तशें आसता. पवित्रस्थानांत आमी देवाचे एक जाता. आमच्या आदले सैम येता नवे सैम मेळटा. वय त्या वेळार आमकां जाणवाय मेळटा त्या वेळार आमी जेजूक सोडून स्विकार करता ते आमी ते समजून सांगल्यावर आमी नवी रचना जाता आनी देवाच्या समजून आमकां सुलाभ जाता. घेतलेच देवाचे जिवीत अनुभव करूंक सकना. कित्याक म्हळ्यार अनुभव करूंक सकजे जाल्यार ताची समजोनी मेळची न्ही ब्रदर. अंडरस्टँडिंग इम्पॉर्टंट देवाच्या उतराची. देवाच्या उतराची समजोनींत ना जाल्यार कशें आमी ते आमकां प्रोसिजरच गुर्तू ना ते कितें कालें म्हणून. अनेक रिती सांगचे जाल्यार पवित्रस्थान घेतल्यार आमकां स्वर्गाक तिकेट मेळटा शुअर. पूण देवाचे जिवीत ह्या संवसारांत जिवीत जायना. जिवंक जाय त्याच खातीर आमकां सोडवोन लाभना. सोडवोन न्ही जेजूक आमी पवित्रस्थान घेता पळय पवित्रस्थानांत आमकां एंट्री मेळटा बट देवान जियेलें तें जिवीत आमकां जिवंक जायना. ते केदाळा जाता आमी जेजूक सोडून स्विकार केल्यार समजोनी जोडल्या वेळार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्या आलोचना केल्यार वय त्या रितीन. प्रेज गॉड.
Praise God. आणि कोणाक काही उलोवंक ऍड करूंक आसा जाल्यार ऍड करियत. कोणाक सवाल असल्यार विचारीत, वेळ जावन येयलो नाजाल्यार जाली. प्रेज गॉड. ओके, तरी आमी एंड करिया. प्रेयर ब्रदर करतात गे प्रेयर. कोणी शिकयता री एंडींग निमाणे प्रार्थना. प्रेज गॉड. मोगळ्या बापा या वर्त्या वेळा पासून आमी तुका अर्गां दिता. वै जेजू तुज्या कृपे खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमी जायत्या फावटी आमच्या निर्णयारपणार या सूख शिकोवणेन आमच्या कार्या वरवीं आमी अवलंबून जियेल्या या पासून आमी बोगसणे मागता. आयच्या दिसा तुज्या उतरां मार्फत आमकां सतत वेखळीत केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. कित्याक एफेस घरांक बरयलो 2 अध्याय 8 म्हणटा ताचेर तुम्ही भावार्थ दवरल्या वरवीं तुमकां सोडून लाभल्या. म्हणजे कृपेचेर आमी विश्वास दवरल्या वरवीं या भावार्थ दवरल्या वरवीं आमकां सोडून लाभता. म्हणजे सत तूं आमकां कळीत केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. वै जेजू आनी तुवें आमकां शिकयलाय ती कृपा केदाळा वाडटा म्हळ्यार आमी वाडटा. म्हणजे आमी चड आनी चड बापाक आनी तुका तुज्या उतरां मार्फत जाणा जाता. तेन्ना ती कृपे विशयान आमी चड आनी चड माहिती घेवन ते कृपेंत आमी जिवंक शकता. म्हळ्यार सती आमकां उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. अशें आमच्या जिवितांत तुज्या कृपेचेर विश्वास दवरून ह्या संवसारांत जायते वर्ग जिवीत जिवंक आनी कृपेची शिकोवण हेरांक दिवंक पळयतात. म्हणजे सत्यान आमकां तुवें फोग केल्ल्या पासून अर्गां दिता. अशें एकल्यानी तुज्या कृपेचेर अवलंबून या संवसारांत जायते वर्ग जिवीत जिवन तुज्या नांवाक महिमा दिवंक फावो जावन दिवन मागता. ही सर मागणी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत. आमेन. आमेन Amen. आमेन आमेन. Praise God. प्रेज गॉड ब्रदर. प्रेज गॉड. Praise God. God. फाल्यां मेळया सकाळां. ओके. जालें. तुमचे सवाल असल्यार आनी वय वेगळी सर सवालां असल्यार हाडी येता. पूण आमी एक करीचे त्या दीस दिल्ल्या शिकोवणे वयर मात्र सवालां काडया. कित्याक म्हळ्यार जनरल सवालां काडल्यार टायम वेस्ट जाता मस्तो. जनरल सवालां कोणाक आसात आनी म्हाका नाजाल्यार पिटर ब्रदर नाजाल्यार आनी कोण आसात आमच्या हातूं अनिता सिस्टर आसात तांकां फोन करून उलोवयेत. न्हय ब्रदर. वय वय. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise प्रेज God. गॉड. Praise God.